आम आदमी पक्षान मनमानी केल्ल्या मानहानी केल्ल्या मुखेलमंत्र्यान पुरावे दिवचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलिक उलयले। तेच आमी सांगले अशें आप म्हणटा। आम आदमी पक्षान मनमानी केल्या हाचे मुख्यमंत्र्यान पुरावे दिवचे अशें आपणें जाल्यार राज्यपाल सत्यपाल मलिक आदले राज्यपाल हे उलयल्ले मानहानीचो दावो वा हेर खंयचोय कारवायेक आमी तयार आशिल्ल्याचे आपाचो फुडारी वाल्मिकी नायक हाणें सांगले। कॅश फॉर जॉब प्रकरणात मुख्यमंत्र्याच्या घरकान्नीचेर आरोप जातालो देखून मुख्यमंत्र्यान मानहानीचो खटलो दाखल करतलो अशी शिटकावणी दिल्या उपरांत आपान तांकां जाप दिला, प्रत्युत्तर दिला। जिल्लो पंचायत तशेंच मुखावयल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर मतभेद विसरून कामाक लागात अशी सुचोवणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकराव ठाकरेन काँग्रेस कार्यकर्त्यांक तशेंच फुडाऱ्यांक दिला। तशेंच पक्षाचें नांव बदनाम करप्यांचेर कारवाय जातली अशी शिटकावणी लेगीत ताणें दिलेली आसा। काँग्रेसीच्या कार्यकारी समितीच्या बसके उपरांत ताणें पत्रकारां कडेन संवाद साधलो। जावपी जिल्लो पंचायत तशेंच मुखावयल्या विधानसभा वेंचणुके खातीर मतभेद सगळे विसरात आनी परतून कामां लागात अशी सुचोवणी काँग्रेसीचो गोंय प्रभारी मणिकराव ठाकरेन काँग्रेसीक केल्या। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्या। फुडल्या सप्तकात हे विधेयक संसदेत मांडपाचें आसा अशी म्हायती सुत्रांकडल्यान कळटा। सरकाराक ह्या विधेयकाचेर एकमत घडोवन हाडपाचें आसा। ताका लागून हे विधेयक संसदे कडल्यान संयुक्त संसदीय समिती कडेन चर्चे खातीर धाडटले। वन नेशन वन इलेक्शन प्रस्तावाक केंद्रीय मंत्रिमंडळान मंजुरी दिल्या। आता हे विधेयक संसदे कडल्यान संयुक्त संसदीय समिती कडेन चर्चे खातीर धाडटले आनी ह्या आदी सप्टेंबरात केंद्रीय मंत्रिमंडळान वन नेशन वन इलेक्शनाच्या प्रस्तावाक मंजुरी दिल्ली। मंत्रिमंडळ बसके उपरांत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णवान सांगले पहिल्या टप्प्यात विधानसभा आनी लोकसभा वेंचणूक जातली। मडगांव वाठारात कॅश फॉर जॉबाचे आनीक एक प्रकरण उक्ताडार आयला। भारतीय नौदळांत नोकरी दिता सांगून कारवारची दुबावीत पौर्णिमा सतीश कोलमकर ह्या बायलेन दिकरवालाच्या संचित नायक ह्या तरणाट्याची फसवणूक केली। तशेंच संचित हाका सुमार 7 लाखाची तोपी घातिल्ल्याचे उक्ताडार आयला। देखून संचित नायकान दुबावीत पौर्णिमा कोलमकर हिचे आड मडगांव पुलिशेंत कागाळ नोंद केल्या। तन्वी वस्ताक एफडीच्या घोटाळ्या प्रकरणात केप्यां न्यायालयांत 4 दिसाची पुलीस बंदखण फर्मायिल्ली। खातेदारांची एफडीतली रक्कम काडून एफडीची मुजत वाडयला अशें सांगून बनावट पावत्यो दिल्ल्याचे उक्ताडार आयिल्ले। ह्या प्रकरणात तन्वी आनी बँक मॅनेजरान ठेवीदारांक 22 लाखाची तोपी घातिल्ल्यान मंगळारा केप्यां पुलिशेन अटक केल्ली।
शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडचे पयलीं मिनाची येरादारी सुरू केली जाल्यार फुडल्या परिणामांक तोंड दिवपाक सरकारान तयारी दवरची अशी शिटकावणी पिळगांवच्या शेतकऱ्यांनी दिल्या। वेदांता कंपनीन सरकाराक विकतो घेतला असो आरोप लेगीत शेतकऱ्यांनी केलो। सध्या दिवचलचे हे येरादारी मायनिंगे वयल्या येरादारीचे प्रश्न तशेंच शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटना। शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडच्या पयलीं मिनाची येरादारी सुरू जर केली जाल्यार फुडल्या परिणामांक तोंड दिवपाक सरकारान तयारी दवरची अशी थेट शिटकावणी ह्या शेतकऱ्यांनी दिलेली आसा। वेदांता कंपनीन सरकाराक विकतो लेगीत घेतला असो आरोप लेगीत ह्या शेतकऱ्यांनी केलेलो आसा। असो आरोप सुद्दां करपाक हे शेतकार फाटीं फुडें जाल्ले ना। फेस्ताच्या फेरयेच्या पयशांचे गुड्डुलसांव करपी मडगांव नगरपालिकेचो कारकून योगेश शेटकारान आनीकूय लोकांक तोपी घातिल्ल्याची प्रकरणां मुखार येत आसात। दिसाक 1000 रुपया मेळोवन दिवपाचे हायेस दाखोवन योगेश शेटकारान बांबोळे रावपी अर्जुन सुतार हाका 1 लाखाची तोपी घातली। एक फावट 1 लाख रुपया भरात, त्याच्या उपरांत वर्सभर तुमकां दिसाक 1000 रुपया मेळटले आनी हे 1000 दिसाक मेळ्ळ्या उपरांत त्याच्या दुसऱ्या वर्सा हे 1 लाख तुमकां परतून दितले अशें सांगून ह्या योगेश शेटकारान ह्या अर्जुन सुतार नांवाच्या बांबोळे रावपी मनशाक तोपी घातली। योगेश शेटकारान आदी फेस्ताच्या फेरयेचो सोप्याचे पयशे गुड्डुलसांव करून नगरपालिकेक लेगीत तोपी घातिल्ली। तारीवाडो शिरोडेच्या सरकारी मुळाव्या शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी आनी पालकांनी शाळेचेर बहिष्कार घातलो। उपरांत शिक्षिका वंदना पाटील हांची निमणे तौल शिरोडेच्या सरकारी प्राथमीक शाळेंत बदली केली। संबंदीत शाळेची शिक्षिका विद्यार्थ्यांक सारकी शिकयनासली, ताका लागून मंगळारा विद्यार्थ्यांनी आनी पालकांनी शाळेचेर बहिष्कार घातलो आनी त्या शिक्षिकेची बदली जाय मेरेन भुरग्यांक शाळेंत धाडचे ना म्हणून पालकांनी भुमिका घेतिल्ली आनी आपले स्पश्ट मत नोंद केल्ले। तारीवाडो शिरोडेच्या सरकारी मुळावी शाळेंतल्या विद्यार्थ्यांनी आनी पालकांनी शाळेचेर बहिष्कार घालीत शिक्षिका वंदना पाटील हांकां बदली करपाची मागणी केली। संबंदीत शाळेची शिक्षिका विद्यार्थ्यांक सारकी शिकयनाशिल्ली म्हणून विद्यार्थ्यांनी तशेंच पालकांनी तक्रार केल्ली। पर्वरे फ्लायओव्हराक लागून धोक्यात आयिल्लो 200 वर्सां पयलींचो पोरनो वड साल्वार करात अशी मागणी खासदार श्रीपाद नायक हांचे वांगडा दिल्ली गेल्ल्या शिष्टमंडळान केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी कडेन केली। केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन तांकां सकारात्मक आश्वासन दिलें। तशेंच कुड्डाण पूल बांदतना हो वड कसो वांटोवपाक मेळटलो हाचो अहवाल अभियंत्याक तयार कर म्हणून सांगिल्लेचें आसा। सेक्स्टोर्शन प्रकरणात म्हापशेच्या JMFC कोर्टान मुकेश रावत हांकां सशर्त जमीन मंजूर केला। मुकेश रावताक आतां सशर्त जामीन मंजूर जाला। 20,000चो वैयक्तीक बॉन्ड आनी 2 हमीदार दिवपाचे अटींचेर मुकेश रावत हांकां सशर्त जामीन मंजूर केला। जामीन अटीचो एक भाग म्हणून ताका देश सोडपाकूय न्यायालयान बंदी घातल्या। सेक्स्टोर्शन प्रकरणात JMFC कोर्टान मुकेश रावताच्या जामिनाचो युक्तिवाद आयकून फुडली सुनावणी बेरेस्तार मेरेन राखून दवरिल्ली। तशेंच तपास अधिकाऱ्यांक नोटीशी धाडून सुनावणेक हजर रावपाचे निर्देश दिल्ले।
एका वेळार खळखळून व्हांवपी न्हंयांचे उदक आटपाक लागिल्ल्यान भविष्यांत गोंयकारांक उदकाच्या उणावाक तोंड दिवचें पडटलें। खांडेपार, म्हादय, दूधसागर सारक्या न्हंयेच्या उदकाची पातळी दिसान दीस कमी जायत आसा। पिवपाच्या उदकाच्या मागणे कडेन वाड जाला, मात उदकाच्या स्त्रोताची प्रभावी येवजण जाल्ल्याचें दिश्टी पडना। एका वेळ खळखळून व्हांवपी खांडेपार, म्हादय, दूधसागर ह्या सारक्या न्हंयांच्या उदकाची पातळी कमी जावपाक लागिल्ल्यान भविष्यांत गोंयकारांक उदकाचो उणाव भासतलो। नवीन बंदरे बांदपाचें काम हातीन घेतले जाल्यार थळावे विरोध करतात। हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार तांकां हुंवार येवपाची भिरांत आसता। मुर्डी, खांडेपार ते सोनारबाग उजगांव बंदारो बांदपाक बंदी घातल्या। देखून लोकांक विश्वासांत घेवन सरकारान बंदाऱ्याचें काम हातीन घेवचें अशी मागणी जावपाक लागल्या। काजुमळ मोल्या वाठारांत सांठोवन दवरिल्ल्या रेवेची मामलेदार, खण खात्याचे अधिकारी, पोलीस आनी उदका स्त्रोत खात्याचे अधिकाऱ्यांनी जोड पळोवणी केली। ह्या पळोवणेचो अहवाल तयार करून ताची विल्हेवाट लावपाचें थारायलां। भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची मजत घेवन ह्या रेवेचो विलो लायतले अशें धार बांदोडेचो मामलेदार प्रताप गांवकर हाणें सांगलें। मामलेदार, खण खात्याचे अधिकारी, पुलीस आनी उदका स्त्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी काजुमूळ मोल्या वाठारांत सांठोवन दवरिल्ल्या रेवेची पळोवणी केली। ह्या पळोवणेचो अहवाल तयार करून ताची विल्हेवाट लावपाचें थारायिल्लें आसा। भौशीक बांदकाम खात्याच्या कर्मचाऱ्यांची मजत घेवन ह्या रेवेचो विलो लायतले अशें धार बांदोडेचो मामलेदार प्रताप गांवकरान सांगलें। सुमार 7 लाख रुपयाचें भांगर गायब जाल्ल्यान मय वाठारांतले एके बायलेक कपलार हात मारपाची पाळी आयली। ह्या विशीं पुलिशेंत कागाळ केल्या अशी म्हायती त्या बायले सयत तिच्या घोवान दिवन हो प्रकार दिवचलच्या बाजारांत घडला असो दावो केला। हातुल्लेची रुपेश चोपडेकर आनी रिया चोपडेकर ही घोव बायलां उजगांवां एका सोयऱ्यांगेर गेल्ली। उजगांव वतना रिया ही दिवचलच्या बाजारांतल्यान 2 दुकानांचेर गेल्ली तेन्ना भांगर आशिल्ली पर्स बॅगेत आशिल्ली। दिवचलच्या बाजारांतल्यान भांगर गायब जालो असो दावो रिया आनी तिचो घोव रुपेश चोपडेकर हाणें केलेलो आसा। ह्या पर्शींत भांगराची कांकणां, पाटले आनी हेर वस्तू तशेंच रोख रक्कम आशिल्ली अशी म्हायती बुधवारा राती चोपडेकर घोव बायलेन दिली। फोंडें यशवंत नगर वाठारांतल्या शालोम रेजिडेन्सी इमारतींतल्या लायटीच्या मिटराक शॉर्ट सर्कीट जाल्ल्यान उजो लागलो। तळ मजल्यार पार्क करून दवरिल्ले गाडयेक मातसो हुलोप बसलो। उजो पालोवपी दळाक घडणूक थळाचेर पावपाक कळाव जाल्ल्यान थळाव्या लोकांनी आपुणूच उजो फालयलो। उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक सुवातेची पळोवणी केली। सुदैवान ह्या घडणुकेंत कोणाकूच व्हडलीशी दुखापत जावंक ना। कुर्टी खांडेपार पंचायत क्षेत्रांत एकूण 7 बेकायदेशीर स्क्रॅप यार्डां आसात। ही स्क्रॅप यार्डां काडपा खातीर पंचायतीन जायते फावट नोटीस धाडिल्ली। परतून एक फावट पंचायत मंडळान ह्या बेकायदे स्क्रॅप यार्डाची प्रत्यक्ष पळोवणी केली। ह्या स्क्रॅप यार्ड बेगोबेग थंयच्यान काडटले अशें सरपंच अभिजीत गावडे हाणें पळोवणे उपरांत आश्वासन दिलें।
बेरेस्तारा अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या इमारतीतल्या लॅबाक अचकीत उजो लागलो. खात्यात काम करपी कर्मचाऱ्यांनी बेगोबेग हो उजो पालोवपाक यत्न केलो. उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर येवन उजो आटोपात हाडलो. लॅबांतल्या इन्क्युबेटराक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. बेरेस्तारा अन्न आणि वखदा प्रशासनाच्या इमारतीतल्या लॅबाक हो अचकीत उजो लागलो. खात्यात काम करपी कर्मचाऱ्यांनी रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत तांणी घडणूक थळाचेर धांव मारून हो उजो जो आसा तो नियंत्रणांत हाडलो. उपरांत इन्क्युबेटराक शॉर्ट सर्किट जाल्ल्यान हो उजो लागिल्ल्याचो अदमास उजो पालोवपी दळान उक्तायला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांणी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री पदाचो पदभार स्विकारल्या उपरांत गोंय नागपूर शक्तीपीठ महामार्गाच्या कामाचो मार्ग मेकळो जाला. महामार्गाच्या कामाक गती दिवपाची घोशणाय ताणें केलेली आसा. गोंय नागपूर शक्तीपीठ महामार्ग पत्रादेवी हांगासर राष्ट्रीय महामार्गाक जोडटले. पत्रादेवी ते नागपूर हे अंतर 805 किलोमीटर आसा. शेजारच्या सिंधुदुर्गा सयत 12 जिल्ल्यांतल्यान हो महामार्ग जातलो. ग्रीनफील्ड पद्दतीन जावपी हो महामार्ग विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातल्या महत्वाच्या धार्मीक आणि पर्यटन थळांक जोडटले. महामार्गा खातीर जमीन ताब्यात घेवपाचें काम सध्या सुरू आसा. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण सांगे नगरपालिकेन टावन हॉल इमारत मातये भरवण करपाचें काम सुरू केलां. ह्या इमारतीची सामकी चवथिकाय जाल्ल्यान ही इमारत मातये भरवण करपाचो आदेश दक्षिण गोंय जिल्लो अधिकाऱ्यान दिल्लो. मात इमारतीत आशिल्ल्या एका दुकानदारान ही इमारत मोडपाक खर विरोध केल्लो. मात आतां न्यायालयान इमारत मोडपाक आदेश दिल्ल्यान आमी इमारत मातये भरवण करपाचें काम सुरू केलां अशी माहिती नगरपालिकेचो मुख्य अधिकारी सिद्धार्थ प्रभू आनी नगराध्यक्ष अर्चना गांवकर हांणी दिल्या. एकशे 43 होमगार्ड भरते खातीर दुसऱ्या दिसाय उमेदवारांची बरीच गर्दी उसळून आयिल्ली दिश्टी पडली. बुधवारा ह्या पदा खातीर 6,000 परस चड अर्ज पडताळणी खातीर उमेदवार GRP कॅम्पसांत आयिल्ल्याची म्हायती मेळ्ळी. जाल्यार बेरेस्तारा 1,000 परस चड उमेदवार अर्जाची पडताळणी करपाक लायनीन राविल्ले. ह्या अर्जा खातीर उमेदवारांचो रावपाचो दाखलो, जल्म, शिक्षण दाखलो आणि हेर कागदपत्रांची तपासणी करतात आणि उमेदवारांनी आपले वेगवेगळे अनुभव ह्या वेळार आमकां सांगले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार हांचो बेरेस्तारा वाडदीस जालो. राजकीय नेत्यांसयत वेगवेगळ्या मान्यवरांनी शरद पवार हांकां वाडदिसाची परबीं भेटयली. दिल्लींतल्या त्यांच्या निवासस्थानाचेर उपमुख्यमंत्री अजित पवार, खासदार सुनेत्रा पवार हांच्यांनी तांकां भेट दिवन शुभेच्छा भेटयल्यो. ह्या दरम्यान शरद पवारान दिल्लीत तलवारीन केक कापून आपलो वाडदिवस मनयल्ल्याचें कळटा. हो तांचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जालो.
दिल्लीच्या नामनेच्या जनपथ मार्गाचेर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची खासदार सुनेत्रा पवाराक 11 नंबराचो बंगलो मेळ्ळा. ह्याच रस्त्यार सोनिया गांधी आणि शरद पवार हांची लेगीत निवासस्थानां आसात. सुनेत्रा पवार खासदार म्हणून पयल्या टर्मात आसून लेगीत दुसऱ्या नंबराचो दर्जो आशिल्लो टायप 7 बंगलो तांकां मेळिल्लो आसा आनी हो बंगलो शरद पवाराच्या जनपथ बंगलाच्या मुखार आसा. शरद पवार हे टायप 8 बंगल्यात रावता आनी तांची धूव खासदार सुप्रिया सुळे लेगीत त्याच बंगल्यात तांच्या वांगडा रावता. नातलांच्या सुटयेच्या दिसांनी परदेशात वचपाची वा नवे वर्स गोंयच्या दर्या देगांचेर कोकणात वा दक्षिण भारतांत मनोवप कांय जाणांची इत्सा आसता. सलग सुटयेच्या दिसांनी जावपी गर्दी आनी प्रवाशांची मागणी लक्षांत घेवन मध्य आनी कोकण रेल्वे प्रशासनान स्पेशल रेल्वे घालपाचे येवजिल्ले आसा. बॉम्बे ते करमळी, कोचुवेली आनी पुणे ते करमळी 48 खाशेल्यो गाडयो धांवतल्यो. CSMT करमली, CSMT दिसाळे खाशेल्यो 34 रेल्वे अश्यो धांवपाच्यो आसात. महाराष्ट्र सध्या मंत्रिमंडळाच्या विस्ताराविशीं वेगवेगळ्यो चर्चा चालू आसात. सोपूत सुवाळ्याच्या फकत 2 वरां आदीं आपूण मुख्यमंत्री म्हणून सोपूत घेवपाक तयार आशिल्ल्याचे एकनाथ शिंदे हाणें मान्य केल्ले. ते उपरांत देवेंद्र फडणवीस आनी अजित पवार एकाच वेळार दिल्लीत हाजीर आसात. पूण एकनाथ शिंदे महाराष्ट्रात आसात. अजित पवार, शरद पवार आनी देवेंद्र फडणवीस हाणें पक्षाच्या मुखेल फुडाऱ्यां वांगडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची भेट घेतली. हाका लागून राजकीय मळार आतां वेगवेगळी चर्चा रंगपाक लागल्या. संसदेचे शियाळी अधिवेशन सामके बोवाळांत चालू आसा. अदानी समूहाचेर कारवाय तशेंच उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांचेर दाखल केल्लो अविश्वास थाराव हाका लागून खुबदां सभागृहाचें कामकाज तहकूब केल्लें. हाचेर अध्यात्मीक गुरू जग्गी वासुदेव म्हणजे सद्गुरू जे आसात ताणें नाराजी उक्तायली. संपत्ती निर्माण करपी आनी रोजगार दिवप्यांक राजकारणा पासून पयस दवरपाक जाय. जगात सगळ्यात व्हड लोकशाही म्हणून आमचो देश सध्या मुखार येत आसा. अशें आसतना संसदेतलें वातावरण निराशाजनक आसा अशें सद्गुरू जग्गी वासुदेव हाणें म्हटलें. पर्वरे फ्लायओव्हराक लागून धोक्यात आयिल्लो 200 वर्सां पयलींचो वड साल्वार करात अशी मागणी खासदार श्रीपाद नायक हांच्या वांगडा दिल्ली गेल्ल्या शिष्टमंडळान केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी कडेन केली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन तांकां सकारात्मक आश्वासन दिलेलें आसा. तशेंच उड्डाण पूल बांदतना तो वड कसो वांटोवपाक मेळटलो हाचो अहवाल अभियंत्यांक तयार करप म्हणून सांगिल्लें आसा.